पिच्चो पारी कोणाक खबर हा मिरसांगो देव आसताले तर तांबड्यो जो व्हिडिओ लॉंग जातलो मातशे तुम्ही एंड तक पळया. आणि तुम्ही कमेंट करून सांगा गाईज हाऊ डिड ही डू व्हॉट डू यू थिंक अबाउट द चॅलेंज ओके अँड अगेन प्लीज डोंट ट्राय दिस ॲट होम सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब म्हणटा तो गायज एका पोय गायज एका पोय हा ते दूध पिवा. एका पोय गायज दाखवता तुमका त्याने किती एक्सेप्ट केलं आय एम वरीड आय एम फ्रिक्ड आउट बिकॉज लास्ट व्हिडिओन तुमका आम्ही चाललेले तुमका ती त्याने चॅलेंज केलेली जाई काय नाका जायते जाणांनी व्हॉट्सॲपवर सांगला ही शुड डू इट बट ऑल्सो विथ प्रिकॉशन तो इतलो उमेदीर हा करपाक आयज त्याने मेंटली प्रिपेअर करून येयला तो कामाक सांग की आयज आपूण कोत्तलोच म्हणून अँड आय एम नॉट ओके विथ इट. डर के आगे जीते. हाय गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल सोजमोता तुमी सगळी बरी हा म्हणून आणि आयज आमी करपाची हा एक चॅलेंज वीच हांव सारकें अगेन्स्ट हा मिनींग नॉट अगेन्स्ट ऑल्सो बट आय एम सो फ्रिक्ड आउट ऑल्सो इट्स समथिंग नायस फन ना न्हू तुमकां लास्ट व्हिडिओन आमी सांगला कमेंटूय दाखयला फ्रॉम वन ऑफ अ फ्रेंड अँड अ सबस्क्रायबर सो शी इज एक्चुअली वेटिंग वेन वी आर गोन डू इट अँड टुडे इज द डे अँड डोंट माइंड दिस क्रिसमस ट्री गायज ही क्रिसमस ट्री ऑलमोस्ट पळपाक पावला बट क्रिसमस वायब आमगेर अजून पासून चालू हा आणि मालबटाची चॅलेंज कितें पळय ती तुमकां हांव दाखयतलें मातशें वक्तान आनी तेणें कितें कितें प्रिपेअर केलां तें तुमकां दाखयता तुमकां मालबट सांगतलो ती चॅलेंज कितें पळय ती आनी तो तुमकां आतां दाखयतलो तेजें तोंड पळय गायज तेजें तोंड पळय तो हॅप्पी हा पूण दिस इज नॉट लुकिंग व्हेरी हॅप्पी यू वॉन्ट एक्सप्लेन कितें पळय तें बेसिकली कॅरोलाइन रिपर चिली इज द हॉटेस्ट चिली. कोंकणी व्लॉग न्हू रे मालबट कॅरोलाइन रिपर सारखे प्रोनाउन्स करताले नका हांव चिली खंय ती पूण ते हा येद्दा हे चीप कह म्हणल्यार टॉटिला आसता दाखयतलो तुमकां गायज तो ते गोंया पिच्चे पारी मेवताले फाटल्यान टर्न कर पिच्चे पारी. तुमकां गुगलाचेर गोडे मेवत गाय सर्च करा मिल्क ऑन स्टँड बाय आणि विगन सगळें रेडी हा ना न्हू बट सोत तें सांग तुका भिरांत आहा मातशी काय ना ना तीक ऍक्च्युली त्याचे फेवरेट गायज गॅलेक्सी आय होप यू वॉचिंग द व्लॉग फायनली ही चॅलेंज त्याने एक्सेप्ट केल्या आय एम फ्रिक्ड आउट एज यू कॅन सी त्याने ही चॅलेंज एक्सेप्ट केल्या ही इज रिअली एक्सायटेड अँड त्याच्या तोंडात तुका कळता आसतलें ओके आणि चॅलेंज आता स्टार्ट करतलो सो चॅलेंजीक लागून गायज दूध स्टँड बाय दोर सांगला बट तेणे आनीकूय एक्स्ट्रा वस्तू स्टँड बाय दवरल्या आणि आमी टायमरूय घालपाची हा बिकॉज एज द चॅलेंज सेज तुमकां हांव ह्या व्हिडिओचेर हिंगा घालतलें गायज वयर कमेंट तेणे कितें घातला पळय तो लास्ट व्लॉगान आमी तुमकां दाखयला तुमी तो व्लॉग अजूनय पळोवंक ना जाल्यार प्लीज वॉट आर यू वेटिंग फॉर असो आनी व्लॉग पळया आनी कोणें सबस्क्रायब करूंक ना सबस्क्राईब करा. सबस्क्रायब म्हणटा तो गायज सबस्क्रायब करा ओके तो आतां आमी चॅलेंज करतली आनी कमेंट तुका हांव दाखयता हिंगासर ह्या व्लॉगानूच तो बेजिकली वॉट शी टोल्ड सो तेजे टायमर घालतली आमी सो दॅट देर इज नो चिटींग डन अँड यू गायज बिलीव इट बट ही प्रॉमिस्ड मी की जोरी तो ते कोण ते सोंसपाक जायना तूं हें कित्याक जाला मातसो हांव मातशें जालो ऑब्वियसली गायज हांव भिलां सो आय एम नॉट अप फॉर दीस आय एम टोटली अगेन्स्ट बिकॉज आय थिंक फुडलें लायक यू नो तिकसाणेन लायक बिकॉज इट्स हॉटस्ट सो हें आमी केन्ना लायफान ट्राय करून बिकॉज एक दीस गायज आमी तिके मॅक्सान सेम सॉस ते सेम सॉस न्हू तें इट इज द सेम सॉस आनी तेणे इतलोसो लायक व्हेरी टायनियस्ट ड्रॉप तेणे हायलो आनी मातशें तोंड हें जालेलें तो आतां कोत्ता विश हिम गुड लक गायज विश हिम गुड लक सो प्लीज कमेंट करा आनी सांगा जातली वा जावची ना कमेंट करून सांगा गायज व्हॉट यू थिंक Comment वूड ही करात. बी एबल टू डू दिस ओ फेल जातलो आणि आख्खो व्हिडिओ पळया तुमकां ही चॅलेंज जाल्या जावं ना कितें इवन इफ तो तेका तीक लागले कितलो गो तो रावतलो तुमी हो व्हिडिओ आख्खो पळोवपाक जाय आनी आमकां सपोर्ट करा गायज ओके And please- बट असले चॅलेंजीस करपाक न्हू Please don't try दिस इज आउट ऑफ this द at बॉक्स home. प्लीज डोंट ट्राय दिस एट होम फॉर शुअर कीप अवे फ्रॉम द किड्स अवे 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 असले हाडीच नाका फर्स्ट थिंग फर्स्ट हय. एका चड मस्ती बोल्ल्या न्हू सो ही इज डुईंग इट आमी हाडला दूध म्हाका ती गोंयचे बदाम मिल्क पिवपाची जायती उमेद जाली पण दॅट्स नॉट निडेड रायट ना बट मेळोंक ना म्हाका तेका लागून हांवें पूण येते तुज्या हातीन हा ते निडेड इट्स हें दूदच न्हू ते हाय दाखय. प्रोटीन मिल्क वनिला फ्लेवर सो ते दूध हे पिवच्याक guys, मातशें येते. हें पिल्या बद दिसता हाडला आमचे सगल्यांचे तुमचे सगल्यांचे योगट आणि आमच्या बियाचे आणि बेलाचे तो favorite. तियात्रा नेला गायस तो तियात्रा नेला तेका कोणी तुमकां तियात्र बी बरयता तियात्र आहा हांवें जायते एक्टर बी acting हा केलां. जाल्यार प्लीज तेका घेया ओके तो बरो एक्टर सारको हांवें धाकटे आसतना केलाय तेणे एक्टिंग ल्हान जायते आसतना acting केलां हांवें धाकटे आसतना. या सो प्लीज
Consider Mr. Malbert as a way though. येस टिश्यू पेपर दवरले ते दाखोय मरे आता खबर ना कितें जावपाचें हा इतलो रडटलो रडटलो काय कितें वावयतलो नाकातल्यान झरझरीत बटरस्कॉच शी याक गाईज सुरसुरीत आणि फुरफुरीत सगळे जावपाचें. आता म्हाका तुम्ही विश करायला विश हिम गुड लक गाईज मित्रा माझी चॅलेंज कशी जाता ती. Please watch till the end to see if he's going to be successful or if he's going to fail. अहें जाता पेचेक जाता ते पळोवया. मी मालबड्याचे तोंड पळोवया सारको फ्रेश आहा एक्सायटेड आहा ओके हम्म. आनी मातशें वक्तान कितें जातलें मालबट जोर व्हांवतली जोर जोर. वन ना गायज आयच्या दिसाक टॉयलेट म्हाका दिसता फ्री दोचो पडटलो द तेणें चॅलेंज इज म्हटलां, बेसिकली खावपाचे आणि 10 मिनिटां रावपाचे विदाउट ड्रिंकिंग एनीथिंग. 10 minutes रावंक जाय सो टू प्रूव्ह की तो 10 मिनटां रावतलो ओ रावचो ना तो दोत्तलो टायमर आनी हांवूय तुमकां दाखयतलें गायज आनी हांव स्टॉप करतलें जेन्ना तेणें स्टॉप म्हणत हांवें स्टॉप करपाचो रायट आनी 10 मिनटां बेसिकली तेणें रावंक जाय विदाउट ड्रिंकींग एनीथींग बरी तर ते कडेन जायना गिव अप. he'll give up. So let's see. पास जाता काय फेल जाता तो. Good luck. Let's get going now. Okay, yeah, guys, gloves bin घालपाक जाय if you're gonna have that, okay? Because precaution is better than cure. कोत्ता तो responsible आहे कोत्ता तो. So we would never suggest anybody to get this done. Allow कोण नाहले guys. आणि म्हाका force केला हे करूंक force. So forcefully हांव एक व्हिडिओ कोत्ता. पळय gloves बी घालून येयला guys तो. So तो ह्याच हातीन तो पिक कोत्तलो हातात यूज आणि या तातीन हातलो आणि आय थिंक हीज तेका हांवें सांगलेलें गायज हाफ हा म्हणून पूण तो आख्खे खावपाची हा आनी डोंट थ्रो दॅट ओके दॅट पावडर थिंग सगळ्याकूच पडत तें म्हाजी माय तो फातोर कहो मरे इतलो खाओ कांट इवन एक्सप्लेन कितलो खाओ तो इट इज सो डार्क आय डोंट नो वॉट इट इज लुकिंग लायक म्हाका खबर ना बट या आनी तेजो पावडर तेजे ग्लव्जार हा मेक शुअर यू डोंट थ्रो दीस डावन बेबीज आर हियर सो टायमर आय विल जस्ट स्टार्ट कोत्ता हांव आतां आणि माय लॉर्ड तो हाता म्हणल्यार म्हाका नाका जालें गायज ते एके कडेन दोर येता थिंगा हांव काडटा मागीर ते यू सारकें एक्सप्रेशन दाखय कळ्ळें न्हू कितें पळय ते हाव इट इज एक्सप्लेन करतलो तूं कही लागल्या आंबट हा हार हा तीख हा कितें आंबट ना ओके स्पायसी हा आंबट ना स्पायसी बट वॉट टेंगी ना स्पायसी स्पायसी सारकी सारकी स्पायसी मिसांग कही मिरसांगेच्यान मिसांगे चावून बट तू नॉर्मल कहो दाखयता मरे आपल्या सेल्फाक किक्स इन म्हणल्यार मातशें धपक्याक वखदान वेन आता तुवें फर्स्ट हातात बायट केलें न्हू हा बायट कोतात कितें जालें जिबली लासल्या तरी हाव यू फील बरें दिसलें यू आर हॅपी विथ दीस स्टील आय एम ओके एट द मोमेंट वारे बी जाय जाल्यार सांग फॅन हा आमकडेन एलेक्सी आर यू वॉचिंग कांय जावंक ना अजून बसून आनी टायम दाखयता गायज तुमकां टायम अजूनय जावंक ना ओके आय गेस एका ट्रीक आहा लायक यू नो मायंड डायवर्ट करपाचें तिकसाणेचेर वचपाचें तुमी ट्राय करना आयज आहा टॉयलेटीचो फार हाऊ डू यू नो अजून तरी म्हाका लायक यू फील स्वेटी लायक गोरमी कही जाल्या आंगान गरमी जावंक ना सद्याक मातशें हें जाता कहें गुजबाम्स कहें फील जाता न्हू मातशें गुजबम्स म्हणल्यार ती रोंगटे बट व्हाय गुजबम्स म्हणल्यार भितरल्यान ते तोपता हीट जाता Oh, heat वाढले that's why I said are you feeling sweaty तोंडार जाता सद्याक मातशें लिप्स बर्न जाता लिप्सांक लाव उपकार नासली तुवें म्हणल्यार हिंगा हात लागला तुजो ना आनी मातसो जाता मातसो जाता कहो नको नको मातसो जातलो म्हाका खबर ना गायज तुमकां कितें दिसता प्लीज सांगा ओके तुमकां कितें दिसता तो उलयता तो दिसना रे म्हाका तितलें तोंडाक हात लायनाका चुकीन ना हा हे एक्चुअली मजा गायज म्हाका कित्याक हांवें सांगलेलें कोण नाका म्हणून फकत हांव मागता लायक ही कॅन हँडल द स्पायस आनी कांय ना बट द वे ही इज बिहेविंग आतां सद्याक इल्लें बिकॉज तो स्पायस आतां हीट जाता तेका इल्लो करून यू नो आनी तेणें कितें केलां बऱ्यो चाबडायल्या त्यो या तेंय हा तेका कितें जाता म्हणल्यार म्हाका कितें जाता गायज ओ माय गॉड बेसिकली गायज ट्राय करता म्हणजे दाखोवपाक आपूण नॉर्मल हा
काय जावंक ना होय खऱ्यांनी ओके आम्ही चिटिंग करना तुम्ही guys. टाइम पळया गायज ओके आम्ही कितेंच करूंक ना अजून पासून हे वस्तू हा परे आम्ही कितेंच वस्तू घातला हे फकत ओपन करून करून दवरला रेडी करपाक म्हणजे हय दवरपाक कित्याक इन केस ताका पिक करपाक पडलें जाल्यार बट तेणे अजून अजून कित्याकूच आतलांक ना ओके वी प्रॉमिस यू बोल ना मरे तू कोणान सारकी Put your hands up. टाइम जायना माका. तो बेसिकली त्याने आता कितें सांगला ट्रिक हा गायस ताका ट्रिक ती हँडल माझी करपाक ट्रिक तो आता कोत्ता कितें 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 म्हणटा कितें कितें आवाज करता जस्ट बिकॉज ही शुड फील गुड जाता तितलो टाइम हो गेलो येतलो पळयतलो. कितलो उरला दाखोवया न्हू आणि अजून पासून त्याने कित्याकू आतलांक ना टायमर तुम्ही पयला आसतलो तर 10 मिनिट्स म्हाका खबर ना कितें आतले फकत टिश्यू उजार करता मातशे नाक व्हांवता मातशे तेंय दाखोवया न्हू कितले व्हांवता ते ना चड जोर अजूनही व्हावंक ना गाय जोर बोत्ता इल्ली इल्ली करून बट ती व्हावंक ना अजून पासून ना रे ओके हांव हम्म. आय एम स्ट्रॉंग. It doesn't matter if you're strong. It matters whether you can handle the spice or not. मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉंग. पळयता न्हू तुजो वेळ आयज कितें करून येयलो नको गायज तो आयज तो कामार सान सारको मेंटली प्रिपेर्ड जावन येयला ओके आनी म्हाका सांगता आयज करपाकूच जाय हुंय नो मॅटर वॉट आयज करूंकूच जाय हुंय सो तेका लागून आमी म्हटलें आयज करुया आनी फर्स्ट आय सेड नो आय वॉज नॉट रेडी हांवें म्हणलें नाका वाज येता म्हाका बेश्टी कितें रिजनां दिली बिकॉज आय वॉज नॉट अप फॉर इट बट तो सारको मेंटली प्रिपेर जावन येयला आनी तो म्हणटा ती कितलें ना हुंय तें राव सारकें सांगता ऑनेस्टली तुका कितें दिसता मार बट तुज्या हिसपान वॉट यू एक्सपेक्टेड अँड वॉट हॅपन सोच सांगा तिकसाण अजून जिबले राहा ना न्हू बट नो वॉट यू एक्सपेक्टेड हाताच कितें हांवें व्हिडिओ पयला ते परमाणे ते ही लाव गयता हे नाकांसाण भायर सरता हांवूय तसो जातालो म्हण टिश्यू बीन घेवन रेडी रावलो मातशें नाक व्हांवता पण नाका गोंयकारांक मे बी ती तिकसाण खावपाची आहा ती सोय आनी हे बट स्टील दिस इज वर्ल्ड बोरेला वर्ल्ड स्पायसीएस्ट पण आमी धाकटे आसतना पिच्चो बारी बीन खाताले न्हू पिच्चो बारी कोणाक खबर आहा मिरसांगो त्यो आसताल्यो तांबड्यो प्लीज कोणाक सांगा खबर आहा गायज जाल्यार कमेंट करून सांगा. पिक्चर पारीस रेड वन्स हय त्यो तांबड्यो धाकट्यो स्पायसीएस्ट आसताल्यो. त्योय खाता तू त्यो आमी बेश्टे आमी धाकटे आसतना शेवता कोणाच्या गार्डनान जाताल्यो त्यो चॅलेंज तेन्ना चॅलेंज करताले आमी कितें जाला मातशें म्हणजे कितें म्हणल्यार तोंड दाट जाला तिकसाणेन तोंड दाट जाता आय डोंट नो जाता आसतलें ना आय डोंट नो आवय टाइम जाय येयलो मरे गायज टाइम दाखवते राव गायज ऑलमोस्ट जायत येयलो ओके टाइम आमी कितेंच करूंक ना लायव्ह मिनींग ऑब्वियसली जे नाका आसलेले चड उगत जाता ताका तेजे तो उलोय ना काय ना म्हणजे कितें म्हण तुका हेजे तोंड दाखयतले गायज फकत मेरा ये ब्यूटीफुल चेहरा देखो क्या व्हॉट ये मेरा ब्यूटीफुल चेहरा तुम लोग देखो और मेरे को सपोर्ट करो जाम जाऊंक ना ऍक्टिव्ह हा अजून स्टील मे बी आनी एक खाल्लोलो तसो झालो मे बी दॅट वुड बी वर्स आनी एक खाल्लोलो वाह बट वाह टाइम धावया ऑलमोस्ट देयर गायज ऑलमोस्ट देयर आफ्टर दिस व्हॉट यू गोना डू यू गोना ड्रिंक मिल्क दॅट फ्लेवर्ड बट यू आर सेइंग मरे यू कॅन हँडल द स्पाइस व्हाय यू गोना ड्रिंक मिल्क आय कॅन हँडल टाइम म्हणजे जोयो मातशो सेफ उरपाक तेंका त्रास दिना जावपाक आनी टॉयलेटीन बसना जावपाक हांव ते पितलो सो दॅट द स्पाइस माझ्या जोया इन माझ्या सगळ्या येतात त्याच्या पोटान ओ गॅलेक्सी लुक 10 मिनिट्स आउट विदाउट वॉटर विदाउट मिल्क नथिंग आय स्वेअर आय प्रॉमिस यू पोय एक दूध आहात हयच आहा अजून पॅक्ड आणि हे अजूनही ओपन करूंक ना आम्ही पोय ओके आणि हे तुमका स्टार्टिंग दाखवला तोहेच हा रेडी दवरलेले फकत ओपन करून तेणे कितेंच करूंक ना ओके तो बिललो बिला बट स्टील बिकॉज गाईज द ट्रूथ तुमकां आफ्टर दाखयता आफ्टर 10 मिनिट्स राय बॉन करूया गाईज तुमकां हांव दाखयता एक्चुअल तेजी हालत जाल्या काय जावंक ना बिकॉज सो फार हांव इतले भिलेले जेन्युअनली ही नोज पूण द वे ही इज आय फील लायक ही इज स्टील ओके बट आय टोल्ड हिम डोंट शो ऑफ करूंक वचना हा म्हाकडे सॉल्व कितें हा ते सांग तो तेका कितें फील जाता जाता हय सो गायज सद्याक आमचे नदरेन एक्चुअली तो पास जाला
10 मिनिट्साची चॅलेंज. जो व्हिडिओ लॉंग जातो मातशे तुम्ही एंड तक पोया. तुम्ही एंटक पोया पळय त्याची कोंकणी हिंदी इंग्लिश तिकसाणेन हाडल्या दोगलेक चोडल्या सद्याक गाय. आणि अहें ट्राय करी नाका गायज बिकॉज आमकां खबर ना तुमकां तीक लागतले लागचे ना आमकां काय खबर ना. चॅलेंज तुम्ही कोचची न्हू कितें म्हणटा तू? ना प्लीज कोण नाका. कोण नाका बिकॉज इफ यॉल तुमकडे तिकसाण हँडल करूंक जायना बट यू नेवर नो एवरी टेस्ट बड इज डिफरंट नो. सगळ्यांचे जिबेर कही तिकसाण लागता कितें पळय तुमचेर हा गायज. सो आमी सजेस्ट करता ही चॅलेंज कोण नाका बिकॉज you never know. World's spiciest crisp was, so I thought maybe it's really spicy, but he handled. माझे म्हणप की तुम्ही ट्राय कोचचे नो बिकॉज यू नेवर नो व्हॉट कॅन हॅपन. बट आणि ते तुमचेर हाय दी एंड आमी कोणाक सांगना कोरा म्हणून ट्राय. आणि जायती वॉर्निंग हात कोणाक अस्थमा हा हार्टाचे येस रीड करूंक जाय सगळे अल्सराचे हा बट प्लीज स्टील कोण नाका. वी वुड जस्ट से कोण नाका बट हेजी कितें मस्ती आहली तुमकां हाव यू सांगला फिलिंग ना हाव यू फिलिंग ना I'm okay because you're still केदो तू okay. आख्खो एन्शियस आहलो केदो तू आख्खो आबूज जालोलो ना 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 करून. आय होप यू गायज हॅव एन्जॉयड ही चॅलेंज. सो सोज मुता तुमकां सगल्यांक हो व्हिडिओ लायक जाला आसतलो म्हणून लायक जालो जाल्यार लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. प्लीज बरं ह्या व्हिडिओक जाल्यार जायते व्ह्यूज दिया आणि सबस्क्राईब बी करा. याच न्हू गायज दिस नॉट आपूण हा आपणे केला म्हणून या व्हिडिओ खंय सगळे व्हिडिओ गायज. आय होप वी ग्रो टुगेदर ही फॅमिली ओल्डी कोरिया टुगेदर. ओके वाडोवया. आमचे पयलीचे व्हिडिओ कोणे पळोवंक ना ते प्लीज वसा आणि पळया. या आणि आमकां मोग दिवचो गायज सपोर्ट दिवचो आणि सदांच आमकां होच मोग दाखोवचो. इट वूड रियली मीन द वर्ल्ड टू अस. आणि आम्ही तुमकां मेवता नेक्स्ट व्लॉगान. आणि तुम्ही कमेंट करून सांगा गायज हाऊ डीड ही डू. What do you think about the challenge? Okay, and again, please don't try this at home. Until then, Bye. Bye. Guys, तो अजून बसून ओके हा तुमका सांगलेलं नाही दाखवता म्हणून आफ्टर ओके बट ही लुक्स टू बी गुड. ही स्टील ओके. सो Still fresh. Going good. तिकसाण जिबलेर हा तेज्या नानू बट मातशी जिबली हें जाल्यार नामिश जातलीच न्हू ऑब्वियसली. आणि तू कितें पिला तेंय सांग. फ्लेवर्ड मिल्क. फ्लेवर्ड मिल्क सद्याक तो पिला ओके नाव जस्ट इन केस पोटान बीन कितें जायत म्हणून इंटेस्टाइन माझे सेफ करपाक. हें तुमकां फकत सांगूंक जालें. सो बाय नाव. बाय.